भाय तांकां वाचपान तल्लीन जाल्ले आसा दशानंद रावंडारा श्रेयस ग्रुप सावंत पोदेर दकुची फुला चित्ररथ नंबर 9 मेघनाथ द्वारा श्री राम लक्ष्मण नागभाष का प्रयोग चित्ररथ नंबर 4 कुंभारजुआ भजनी मंडळ ज्ञानगीत कला मंडळ प्रस्तुत रावणाचे गर्वहरण चित्ररथ नंबर 2 देवाकडून त्रिपुरासूर युद्ध चित्ररथ नंबर 5 नंदी सावका खादा आयज जवळ 600 वर्सां जास्त या गणपतीक जाल्ली आसा जवळ 600 वर्स आमचे कडेन हे प्रत्यक्ष रिकॉर्ड आसा जनरल बॉडी मिटींग सुद्दां पळयल्यो जाल्यार पोर्तुगीज कालीन बरयल्ल्यो आसा 600 वर्सां जाल्या जास्त जाल्या ह्या गणपतीक आयज जो स्थायीक जालो ताज्या उपरांत विसर्जनाची जी प्रथा आसा ती गांवच्या लोकांनी कितें केली गणपती 7 दिसाचो ठरलेलो त्या काळांतल्यान आयज तशीच चलत आयिल्ली आसा आनी हो 7 दिसाचो गणपती 7वें दिसा विसर्जनाक हाडटना पयलीं ताजी दोनपारां आरती जाता आरती जाल्या उपरांत ताका पालखेंतल्यान हाडटात आनी सांगडान दवरतात सांगड म्हटल्यार 2 होडी बांदलेलो हो सांगड तातूंत देवीचो जसो गणपती आयलो की सांगडाक सुरवात जाता पयले फावट इतलो करंट इतलो स्पीड आज उदकाक आसा की मोटराची बोट कित्याक खातीर आमी वापराक दिली ह्या वर्सा परमिशन दिलें तांकां कारण कित्याक तर एका सायडींच्यान प्रेशरान बोट येता पण दुसरे घुवणांतलो जाल्यार परत येवपाक मुश्कील जाता कारण 7 भोंवताडे जर कंप्लीट करतलो जाल्यार मोटराचो शिवाय आमकां पर्याय ना त्या खातीर आमी ते मोटरांक तांकां परमिशन दिल्लें की ह्या फावट तुमी मोटर वापर करा एके बाजून करा एके बाजून करूं नाका